संतोष बरीत काळजान आणि मोगा बरीत एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात कैसर दोवादे म्हजी नवी संगी मेळटा थैसर हांव आसा सदा तांचे मोरेगार जेजूचे देवोतार आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष बरी काळजान आनी मोगा बरी एकवटान भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी भक्तिकांनो. सदाकळ्याच्या पंचव्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिढी नेमती तशेंच इतर पिढी नेमती इगर्जेक वचोंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व भवार्थी भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. अंतुळनारार आसात, आस्पत्रेंत आसात, परगांवांत आसात. अशा एक परिस्थितींत वळख जावन इगर्जेक वचोंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तुमचे खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागता. ह्या संदर्भार अर्गान ते पासून मिस भेटयता फबियनी जेसी मेंडोन सादो कतार देवादीन मार्ता आनी डेविड कुटिनो हांच्या आत्म्या मिस दिता विल्मा पियूस कुटिनो देरलाकट्टे. देवादीन आर्नोल्ड डिसोजाच्या आत्म्या पासून मिस भेटयता अश्विन डिसोज आनी कुटाम बेंगलोर. देवादीन एलिझा मिनेजस हिच्या मरणाचो 11 वर्सांचो उगडास कडून मिस दिता जाकीन आनी लॅन्सी कॉड्रस आनी कुटाम कॅनडा दुबय. देवादीन बॅप्टिस्ट सायमन डिसोजा हाच्या आत्म्या मिस दिता डिसोजा कुटुंबाचे संदे मिरा रोड मुंबय. ह्या सर्विरेद्या पासून मागया आम्हा समेस्तां पासून मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडास कडून तांच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो भक्तिकांनो. सोमयेचेर पातयेनी दवरच्या त्या मनशांकय देव खंडिगस संडून घालिना. कश्टां जावं दी, अकांतान जावं दी, अनवरान जावं दी, पिडेशिडेन जावं दी वा जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी सोमयाक उलो मारता तेन्ना सोमयाचेर भावार्थ दवरता तेन्ना सोमयाच्या उतराचेर विस्वास दवरना आमी कार्याक देंवता तेन्ना आमकां कितेंच उणें जावचें ना. इतेस्त रितीन आमकां बेसांवां लाभतलीं, प्रतिफळ मेळटलो. जिवीत बरोवन अमतोवच्या मापान ते दोशीपणाचें जातलें म्हणलें सत आयची देवस्तुती आमकां दिता. सरोवरांत सोमयाचेर विस्वास दवरना सिसांनी जाळ देंवयलें. इतेस्त माश्टी तांच्या दुणीचेर तांच्या जाळांक फावो जाली. त्या मापान सोमयाचेर विस्वास दवरना आमी करचीं कामां सोमयाच्या उतराक पाळो दिवन चलचें आमचें जिवीत इतेस्त फळादीक जातलें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिताना. तशें जाल्यार भावार्थान पुरुशान सोमयाच्या उतरा पाळो दिवन शिवोवंक जाय सगळी कृपे दिणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळचा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया.
काळजांत दुख दर मोक्षाणे मागतेल्या मोक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सुमयांका कुळतकर सोम्या का तू कुळतकर पातक्यांका पोवंक आयलाय क्रिस्ता का कुळतकर क्रिस्ता का कुळतकर आमचे गादी विनंती करच्या तू देवापाच्या उजव्या बसलाय सुमयांका कुळतकर सोम्या का कुळतकर सर्व पदवेदा देव आमची का कुळत करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा हो सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोमसारी सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे गीत्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्तान एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया इकडे बरदोळे दांपया आमच्या आमच्या गरजसंगती विशेष करून आम्ही मागया जे कोणा मागताना बसेला उडास काढून त्यांच्या बसोती विशेष करून मागया बापा आमच्या भोव मोगाळ देवा तुझे रसास आमचो सगळो विश्वास तुझे कुटुंब राख आणि सांभाळ आणि तुझ्या गोपा सदांच आमकां बाळगून दवर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप उज्जिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एक उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो ताज्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें ताजे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक ससा पाकाटे आसले ते एकामेकाक अशें म्हणटाले पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हाल्लें आनी मंदिरांत धुंवर भरलो तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजे खटा म्हजो नाच जालो मू कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबारांच्या सर्वेस्पराक पळयला तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो ताणें तो म्हज्या वंठाक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वंठाक लायला तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक बगसलां तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं आमचे मदें कोण वेतलो हांवें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड देवाचें उतार हें शेवट उपकार
तुझ्या दुता होची तुका हरसितलो सर्वेस्परा तुझ्या दुता होची तुका हरसितलो सर्वेस्परा म्हज्या तोंडातले प्रार्थना ऐकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता तुझ्या दुता मुखार तुझी कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साष्टांग नमस्कार करता तुझ्या दुता होची तुका हरसितलो सर्वेस्परा तूं बरो आनी विश्वासी सकटा प्रासवर्ते तुझे नाव आनी तुवें दिल्ले उतार देखून तुझ्या नावाची होगली गाता तुका बोलो मारतल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले म्हजे काळीज घट कर म्हाका धैर्यान भरलोय तुझ्या दुता होची तुका हरसितलो सर्वेस्परा तुझ्या दुता होची तुका हरसितलो सर्वेस्परा. सांत पावलोन कोरींत घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, हांवें मानून घेतलो तसोच प्रथम म्हूण तुमकां दिल्लो तो संदेश वो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निखेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. केवपासाक आनी उपरांत 11 जाणां तो दिश्टीक पडलो. उपरांत एकच फावटी 50 भावां परस चड जाणांक तो दिश्टीक पडलो. तांचे मदले 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मौन पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टीक पडलो आनी त्या नंतर सोमेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जाल्लेल्या बरी आमकांय तो दिश्टीक पडलो. हांव जावं ते जावं आमी सकट परगट करता ते एकच आनी तुमी सत्मानाय तेच. देवाचे उतार हे देवाचे ओडुपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. या म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सुमया. एक दीस गेनेझरेत सरोवराचे तडीसर जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडत आलो. तवळ सरोवराचे तडीक लागुल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवन आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोणीचेर सोडून ते सिमांवची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावोंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणी तावून तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांवक सांगलें, दोण गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मास्ती धरूंक तुमचीं झाडां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ दवयतां. जाळां उडयिल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं
तवळ दुसरे दोणींत असलेल्या आपल्या संगत्यांनी येवन आपणाक कुमो करीशें तांकां आत भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळून दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजेसर शिलो पयस सर सुमया, हांव एक पातके मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे संगाती समेस विस्मीस जाल्ले. तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंवय विस्मीस जाल्ले. तवळ जेजू सिमोंक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशां पागतलोय. दोणी तडी काडटस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, भुरग्यांनो, हेचे सुवार्थेंत आमी पळयलें जेजू गे नजरेत सरोवराच्या तडीसरशी उबो आशिल्लो. गे नजरेत म्हळ्यार एक गांव, सरोवर एकच गलिलिया सरोवर. गे नजरेत एक गांव कशें पणंबूरचो दर्यो, मुक्काचो दर्यो, सुरतकलचो दर्यो, कशें मुल्कीचो दर्यो, कापूसो दर्यो, मालपेचो दर्यो म्हणटा हांव, तशें गे नजरेत सरोवर. आनी ह्या सरोवराच्या तडीर जायतो लोक जेजूचें उतर आयकूंक थंयसर आयिल्लो. जेजूक आयकूंक, जेजूक पळोवंक, जेजूक आपणूंक लोक उरडतालो. ह्या संदर्भार तडीर रावन जेजूक उलोवंक, शिकोवन दिवंक कश्ट भोगले देखून तो तडीच्या वेळेर पळयता दोन दोणी पाठी तडीक आयिल्ल्यो आनी त्या दोणीर मासली नातुल्ल्यो. पागूंक गेल्ले ते मासली मेळनासतना खाली पाठी येवन दोणीचेर जाळां समा करताले. आनी त्यो दोणी जावंक आशिल्ल्यो एक पेद्रूची दोण आनी जेबेदेवाचे पूत जुआंव आनी जाकोबाची दोण. ह्या पेद्रूक आनी जुआंवक आनी जाकोबाक जेजून गलिलिया सरोवरांत मासली पागतना आपयल्लें. पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रे मासली पागून आसतना जेजून तांकां आपयलें आपणाचे सिसांवच्याक. आनी जेजू म्हणालो पेद्रूक, आनी तूं मनशां पागतलोय, ये म्हज्या फाटल्यान. आनी ते दोगी बाबाव जेजूचो पाटलाव करून गेले. उपरांत चुरमुकार वेताना दोणीर जाळां सामा करून आसलेले जेबेदेवाचे पूत जुआंव आनी जाकोब जेजूक दिश्टी पडटात. तांकांय तो आपयता आनी उतरप्रायाच्या जेबेदेवीक थंयच बापायक थंय सांडून माशवार ते जेजूचो पाटलाव करून वेतात. आज असलेंच घडीत हांगासर जालें. जेजू म्हणटा पेद्रूची दोन चोर उदकाक व्हर, कित्याक लोक म्हाका हांगासर अडस येता, म्हाका उलोवंक सोडिना, आपणूक उडता. देखून जेजू इल्लीशे दोन उदकाक व्हरना, त्या दोणीच्या सुंगणार बसोवन थंय तावन ओडल्या ताळ्यान देवाच्या राजाची बरी खबर ह्या लोकांक परगट करूंक लागलो. आनी जायते उलोवन जाल्या उपरांत जेजून लोकांक धाडलें आनी पेद्रूक म्हणालो, तुजी दोन गुंड उदकाक व्हर. आनी पेद्रून ती दोन सोमयाचें उतर आयकून गुंड उदकाक व्हेली. आनी जेजू म्हणालो, आतां तुजें जाळ उडय. तवळ पेद्रू म्हणालो जेजूक, सोमया, सगळी रात आमी वावंट काडल्या, कश्ट काडल्या, सगळी रात आमी मेहनत काडल्या आनी खंय मासली मेळोंक ना. पूण तुवें सांगलें देखून तुज्या उतराचेर बरवसो दवरता आनी हांव जाळ उडयतां.
कित्याक म्हळ्यार ह्या पेद्रूक जेजूचेर एक विशेश भावार्थ आशिल्लो. जेजूची जायती असर्यां ताणें पळयल्लीं, जेजूची विस्मितां ताणें पळयल्लीं आनी खंडीत जेजूच्या उतराचेर ती सकत आसा. जेजूच्या उतराक एक पदवी आसा. जेजूच्या उतराक दर्यो, सागोर, वारें वादळ सगळें थंड जातात, उतरां आयकतात, काल जातात. म्हणून पेद्रू बरें जाणा आसलो देखून तो म्हणटा तुज्या उतराचेर बरें वचून हांव जाळ देंवयतां. आनी ताणें जाळ देंवयलें. मासली ती पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. देखून ताणें हात भाशेन आनी एक दोन आशिल्ली जेबेदेवाच्या पुतांची, जाकोबाची आनी जुआंवची, तांकांय ताणें आपयलें आनी तेय गेले. सगळ्यांनी मेळोन दोनी जाळांतली मासली दोणीचेर घाली. दोनी मासलेनी मरण जाल्यो, बुडोंक लागल्यो. आनी तवळ पेद्रू तडीक येता, जेजूच्या पांयांक पडटा आनी म्हणटा म्हजे सरशिलो पयस सर सोमया, हांव एक पातकी मनीस. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर दोन गडीत आमी नियाळोंक जाय. एक जेजू आपल्या कश्ट मरणा विशान थंयसर पेद्रू लागीं सिसा लागीं उलयता. ताचे फुडें तो म्हणटा हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा. आनी थोडे म्हणाले तूं इसाया म्हणटात, तूं प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात, तूं एलिया म्हणटात, तूं जेरेमिया म्हणटात, तूं जुआंव बावतीस्त म्हणटात. पण जेजू म्हणटा तुमी कोण म्हणाव म्हणटात. आनी तवळ पेद्रू म्हणटा तूं जावन आसाय क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजून पेद्रूक म्हणलें आसा, पेद्रू हें उगडापें केलें तुका खंयच्याय मनशान न्ही, बगार पवित्र आत्म्यान. देखून पेद्रू तूं जावन आसाय कडप, ह्या कडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. पळया त्या दिसा ताणें थंय म्हणलें. आनी थोड्या उपरांत जेजू मंद आसून म्हणालो ह्या मनशा पुतान कश्ट सोसूंक आसा, मरोंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक आसा. म्हणून म्हणटना पेद्रू जेजू गोरेविंगड आपयता आनी म्हणटा सोम्या हें तुका केदेंगच घडना जावं. आनी तवळ जेजू ताका बेश्टायता आनी म्हणटा म्हजे सरशिलो पयस सरसयतना तूं मनीस चिंता तशें चिंताय, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय. गेट अवे फ्रॉम मी म्हजे तोंड पयस वरसयतना. आनी हांगासर पेद्रू जेजूक म्हणटा म्हजे सरशिलो पयस सर सोम्या, कित्याक हांव एक पातकी मनीस, हांव एक सैतानाचो मनीस. पळया हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पेद्रू ताचें उणेपण वळखून घेता. तो जेजू समासम न्ही, जेजू बराबर न्ही, जेजू बरी पवित्र तो न्ही, तो एक मनीस. अस्कतकायन बरलोलो तो तरी सोम्याचेर पातयेणी दवरता, सोम्याचेर विस्वास दवरता. हेच घडीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जुआंवच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत एणे तेणें थोड्यांक जेजू दिश्टी पडटा. पूण पेद्रू निराशी जाता. पेद्रून जायतीं स्वप्नां चिंतलीं, जेजू विशांत आनी पेद्रू विशांत, आपणा विशांती. पूण जेजूच्या मरणा मुखांतर सगळीं नास जालीं. देखून तो कंतिश्ट जावन बेजारान जावन तो म्हणटा हांव म्हज्या आदल्या व्याप्तीक फाटीं वेतां, पयलेंच्या व्याप्तीक, मास्तीदरच्या व्याप्तीक फाटीं वेतां. म्हणून तो निर्णय करतना उरलेसीस म्हणटात आमी तुज्या सांगाता वेतां. अशें ते मासली दवरूंक म्हणून गलिलिया सरोवराक गेले. सगळी रात तांणी मासली धरचें प्रयत्न केलें, पूण एक कुरू तांकां मेळोंक ना. दीस उजवाडून जाताना एक तरणाटो थंयसर वेळेर सरोवराच्या वेळेर उबो आशिल्लो. तो म्हणालो कांय तरी मासली मेळ्ळ्या गी. आनी हे म्हणाले कांयच ना. ताणें चिंतलें हो तरणाटो सकाळीं बडे मासली व्हरूंक आयला कोण ना म्हणून. कांयच ना. सगळी रात आमी प्रयत्न केले, खंयसरी मासली मेळोंक ना. आनी तवळ जेजू म्हणालो तुमचें जाळ दोनीच्या उजव्या बगले उडोवन पळया. हे संदर्भार ह्या पेद्रूक जावं, आंद्रेक जावं, जाकोबाक जावं, जुआंवक जावं जेजूची वळख कळोवंक ना. ते तरणाट्या रुपार जेजू थंयसर आशिल्लो. पूण ह्या तरणाट्याचें उतर आयकून पेद्रू जाळ उडयता
आनी बरोन्न मासली मेळटा आनी इतली मासली मेळटा की जाळ उडोवन तांच्यान जालें ना दोनी बुडोवंक लागल्यो तवळ जेजू पेद्रू उदका उडी मारता पेद्रू पेंगटा रेवडयलेलें उस्तर कान उडोवन उदका उडी मारता आनी धांवन येता जेजू सरसी आनी म्हणटा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजूची वळख ताका मेळटा. जिवंत जेजू थडीर एका तरणाट्याच्या रुपार उबो आसलो म्हूण तो समजता. कित्याक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पातयेनी जेजूच्या उतराचेर पातयेनी जेजूच्या उतराचेर बरवसो जेजूच्या उतराचेर तिरासन पेद्रूक आसली. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज सोम्याचेर विस्वास दवरन पेद्रून आपणाचें मिसांव सुरू केलें. तितून कितें म्हळें आनी मुखार या फुडा तूं मनशांक पागतलोय मनशांक. देखून पळया आशिकपी म्हणून आसलेल्या त्या पेद्रूक आशिकपी म्हणून आसलेल्या त्या पेद्रून सुवार्ता परगट केली. जेरुसलेमाच्या देवळांत सिनोगोगांत पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ते दिसा ताचेर आयिल्लो तो प्रेरक आत्म्यान भरता देवाचें उतर अशें परगट करता. सुदैवा मुखार श्रेश्ठ याजका मुखार शास्त्र्या मुखार फरिजेवा मुखार उबो रावन तो सोम्याक परगट करता आनी जायत्या लोकांक सोम्याची वळख दिता. म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता सांपावलूय म्हणटा. सांपावलो म्हणटा कितें जेजू क्रिस्त तो क्रिस्ताक परगट करता. सांपावलो क्रिस्ताक परगट करता आनी म्हणटा पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. तो थोड्यांक पेद्रूक आनी थोड्यांक 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत जायत्या जाणांक तो दिश्टी पडलो. 12 जाणांक दिश्टी पडलो. जाकोबाक तो दिश्टी पडलो. सर्व धर्मदूतांक तो दिश्टी पडलो आनी माणे दामास्काच्या वाटेर म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. 9 म्हयने भरती जायनासतना जल्मलेल्या परी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. पळयार उरले 12 जाण जेजू सांगता ते 72 जाण जेजू सांगता ते 85 जाण ते जेजू सांगता आसले मनीस. पूण हांव परके हांव जेजू सांगता नातुल्लो पूण जाल्यारय 9 म्हयने भरती जायनासलेल्या म्हाका एक भाग फावो जालें म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. देखून आमी सगळ्यांनी त्या अनुभव केल्ल्या जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरलेल्या त्या जेजूक आमी परगटता. हांव जावं ते धर्मदूत जावं आमी सक्कट परगट करता तो भावार्थ एकच तो मनीस एकच तो जेजू क्रिस्त आनी तुमी ताका सतमानी जाय. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्याच्या उतराचेर भावार्थ दवरलेले धर्मदूत इतले बलिश्ट रितीन ते देवाचें उतर परगट करतात आनी ते जैत होवन जातात. तेन्ना आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता इसाया प्रवादी. इस्रायलाचो एक नावार्थीक आनी श्रेश्ठ प्रवादी इसाया. एक लांब काळ जियेल्लो प्रवादी इसाया. कश्टांतलो सेवकाचो अनुभव केल्लो प्रवादी इसाया प्रवादी. इस्रायल प्रजा कश्टार आसली. एणे बबिलोनाच्या बंदडेंत एणे असिरियाच्या आनी एणे फिलिस्तीकारांच्या त्या दंडवणेक त्या कश्टांक वळख जाल्ली. इस्रायल प्रजा सगळी दुस्पर जाल्ली. इस्रायल प्रजाच्या उण्या भावार्थान आनी अविधेयपणान देवाच्या क्रोधा वळख जावन आसल्या संदिग्ध परिस्थितीन तवळ ती वळवळून आसली. आनी ऐन काळार सर्वेस्पर देवान इसाया तसल्या महान प्रवाद्यांक धाडून ह्या संकश्टांतलें इस्रायल प्रजेक सोडोवचें प्रयत्न देवान केल्लें. मोइजे तावन हबक्कूक प्रवादी पर्यंत देवान ह्या सगळ्या इस्रायल प्रजेक सुरक्षीत सांबाळलें प्रवाद्या मुखांतर. पूण आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता उजिया रायाच्या काळार उजिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा एक दर्शन इसाया प्रवादी देखता. उगडापण ग्रंथांत आमी पळयता सांजू हांव एक दर्शन पळयल्लें दृश्टांत पळयल्लें.
एक दृश्य पळयलें, सर्गींचें दृश्य. दळबारांचो पवित्र देव ताणें पळयल्लो आनी असलोच एक दळबारांचो दृश्य इसाया प्रवादी पळयता आनी तो थंयसर त्या सर्गींच्या राज्यांत पळयता. एक उंच सिंहासनार बसलेलो सर्वेस्पर देव, ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें, ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्या स पाकटे आसले पळया, आनी ते सगळे गायताले पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर देव. आमी आमच्या हर एका मिसाच्या वेळार कॉन्सक्रेशनाच्या पयलें आमी तें गायता. आनी तेन्ना ताच्या बोब्याच्या आवाजान दारवंत हाल्ले, बागलां हाल्लीं, जणालां हाल्लीं आनी इसाया सगळो भियेलो, कावजेलो आनी तो म्हणलो, हाय म्हजें काटा, म्हजो नाश जालो मो, हांव मेलो मो. कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस हांगासर आसा. हे सगळे पवित्र दळबारांत आसलेले, विचित्र सर्गींच्या राज्यांत पवित्रपणी आसलेले मनीस, आनी हांव एकलो मेळ्या वंटाचो मनीस. आनी मेळ्या वंटा सांगाता, मेळ्या वंटाच्या मनशां सांगाता ह्या संवसारांत जिवन आसा हांव. म्हज्या घरां आसात, म्हज्या भोंवतणी आसात, म्हज्या शेतसामारा आसात, सगळे मेळ्या वंटांचे मनीस, तांचे मदें जिवन आसलो. हांव मेळ्या वंटाचो त्या दळबाराच्या त्या संभ्रमांत वांटेली जालां आनी म्हजो नाश जातलो आतां. हाय म्हजें काटा म्हणटा तो. तवळ सेराफी मदलो एकलो वेदीसरशी आयलो, चिमट्यान एक काडलेलो इंगळो हातान घेवन तो म्हजे शिरावलो. ओ दृश्य पळयता, एक सोपण पळयता इसाया. आनी तो ताणें म्हज्या वंठाक लायलो पळया, एका सेराफिमान तो इंगळो उज्याचो जळटो इंगळो म्हज्या वंठाक लायलो आनी एक ताळो आयकलो, पळय हो तुज्या वंठाक लायला, तुजो अपराध, तुजी पातकां, तुजें उणेपण, तुजें मेळेपण सगळें खाण उडयलां, तुजें पातक तुका बक्षलां, तूं पवित्र जालाय. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो इसायान आयकलो. ताणें म्हळें सर्वेस्परान, हांव कोणाक धाडूं? हो दळबारांचो वैभव पळयल्लो अनुभव सगळ्या मनशां कुळाक, मेळ्या वंटाच्या मनशांक कळीत करूंक हांवें हांगासर तुवें पळयल्लो हो दळबारांचो सर्वेस्पर देवाचो वैभव, देवाचें उतर. थंयसर संवसारांत आसलेल्या त्या मेळ्या वंटाच्या मनशांक कळीत करूंक हांव कोणाक धाडूं, कोणाक धाडूं? म्हजे पासत, आमच्या पासत कोण वेतलो त्या मेळ्या वंठाच्या मनशां लागीं? हो संदेश घेवन कोण वेतलो? तवळ इसाया प्रवादी प्रेरीत जावन म्हणालो, अबळे हांगा आसा, अबळे हांव हांगा आसा, म्हाका धाड सर्वेस्परा. इसाया प्रवादी म्हणालो, प्रेरीत जावन म्हणालो, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन म्हणालो, इंगळ्या वंटाचो स्पर्श जाल्लो. इसाया प्रवादी म्हणालो अबळे हांव आसा, म्हाका धाड. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. खंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, ह्या जगाच्या पयले मिसा दिसा जावंक पुरो, अर्दी दिसा जावंक पुरो आमी आयकुचें आसा, अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा म्हणटा आमी. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. खंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सोम्याचेर देवाचेर विस्वास दवरना, देवाच्या पातयेन दवरना, सोम्याचें उतर परगट करूंक भायर सरता, तो जैते वोन जाता म्हणलें सत हाचें पयलें वचप इसाया प्रवादी मुखांतर आमकां कळीत जाता. हाचें दुसरें वाचपांत सान पावलो मुखांतर आमकां कळीत जाता. तशेंच सोम्याचेर पातयेन विस्वास दवरना आमी कार्याक देंवता तेन्ना आमी जैते वोन जाता, हे तेच प्रतिफळ मेळटा म्हणलें सत हाच्या सुवार्थेंत पेद्रू मुखांतरी खरें जाता म्हणलें सत आमी जाणा जाता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. तर आमचें जिवीत सोम्याच्या उतराचेर केंद्रीकृत जावंक जाय, सोम्याच्या उतराचेर पातयेन विस्वास दवरलेले जावंक जाय, सोम्याच्या उतराचेर बाबर्थ दवरलेलें जावंक जाय. तवळ आमी पेद्रू बरी, आमी पावलो बरी, आमी इसाया बरी जैते जावंक शकतले. हांव असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन.
आमी उबी रावया तरी एका देवा थंय आसलो आमचो बाबार तूं सारया सगळी संगता आमी म्हणया सतमान तान देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्ग आनी पितुमीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या पुताक आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्यार विंगडपे संभवलो अवंगार मरियेंतान जल्मलो पांच बिलगातांनी कोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी त्याने गेबिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदरा देवाच्या उजव्या बसला तीन तांची मेल्ल्यांची मिरची बिरगतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पुयसबे भक्तांचो एकतार पातकाचें भक्षणे कुडीचें जिवंतपण शासनाचें जिवीत आमेन त्रिएका देवाचेर दवरलेल्या ह्या सभावार्तान देवाच्या उतराचेर दवरलेल्या भावार्तान आमची मागणी आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळा समर्पिया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक बापा ह्या संवसारांत तुज्या आपोवण्या पळो दिवन दैवीक प्रेरण दिवच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक सदांच तुज्या तांच्या आपोवण्याक विश्वासी रावंक जायसची कृपा तांकां लाभय म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक लोकांचे सेवे खातीर चुनाय जाल्ल्या आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी मुखेल्यांक मतीची उजवाड दी तांचे अधीन दिल्लो अधिकार लोकांच्या बरेपणा वापरूंक आमच्या देशांत बरी समाज बांदून हाडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हण आमी मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक आमचे मदें पिडे शिडेंत आनी हेर कश्टां नश्टांक आसच्या सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल तांची पिडा शिडा गूण करे तांची जतन घेतलेल्या सर्व भाव भयणींक तुज्या आशिर्वादांनी भर तांच्या जिवितांत धैर्य सडी नासतना उर्बेन जिणी जिवंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या युवा जनांनी बरें शिकप जोडोवन जिणेन बरें मार्गदर्शन जोडोवन तुवें दिवच्या मिसावांक सदां साहित्य रावोंक तुज्या उतराचेर बर वस दवरून जिवंक तांकां तुज्या बळान बर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या कुटुंबाच्या सर्वसंध्यांनी निस्वार्थी मनोभावान आमच्या कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट आसा करूंक वावरीशें देवाच्या उतराचेर संपूर्ण विश्वास आनी बाबार्थ दवरून आमची कामां करूंक आनी ह्या मुखांतले तिश्ट फळ जोडूंक जायची कृपे देणी आमकां फावो कर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी माध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एका भक्तिकाक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर देवाच्या उतराचेर अखंड पातळींनी बाबार्थ दवरून तांची कामां विश्वासीपणी करूंक ह्या मुखांतर सोम्या तावन जैत जोडून घेवंक तांकां तुजो आदार लाभय तांच्या सर्व कश्टाकांताच्या परिस्थितींत तुवें दिवच्या उल्या पळो दिवन सदांच पेल्याच्या गरजांक पावचें आसलें उदार मन आमी हर एकल्यांक फावो कर म्हण आमी मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक एगडी बदोळे दांपया आमच्या कसकी गरजां खातीर मागया जे कोण मागतना बसयला तांचो उडास काडया तांचे पसोत मागया जल्मा दिवस आचरण करचीं जायतीं जाणां आयच्या दिसा आसात तांचे पसोत काजरसो एनिवर्सरी आचरण करचीं आसात तांचे पसोत मरण पावून मरणाचो दिसाचो उगडास काडून आसात त्या सर्विरेद्यां पसोत सगळ्यां पसोत आमी मागया जे कोणा मागतना बसयलां तांचो उगडास काडून तांचे पसोत आमी मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन तुका समर्पण दिता हांव संवसारी जिविताच्या पैणार आसतना तुजें उतर आमकां धैर्य दिता तुजें उतर आमकां बोळ दिता तुजें उतर आमकां सुटका सुडवण दिता तुजें उतर आमकां सर्व प्रतिफळ जोडून दिता ह्या उतराचेर अखंड पातयेनी बाबार्थ दवरून धैर्यान आमचें जिवीत सरूंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन उंडो गोवांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा वायंदाकांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर मोनिक मोगाची वो तामचेर कृपेशी वर
दैविक देणी सरकीची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजेनी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मैमेक आमच्या आणि अख्ख्या पुजोच्या आदवाक सरस्वर मानून घे. मोगाळ बापा आमच्या भोव मोगाळ रचणारा ओवुंडो आनी दाखोवचो वायन बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमची अस्कत कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकी सासणाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो गाय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. इतल्या कनवळ्यान तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तें सामचें सोवें तुका मानूंक पातक मात्र सोडून हेर सगळ्या गतेंत आमचे गतेन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कुरपेचें देणें होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. तोबी 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. हो सर्गी तुका जय. हो सर्गी तुका जय. सगळी मिती बिगल्या भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावानो भयणीनो. ह्या संदर्भात कितेंय आमी मागता ते खंडीत आमी घेता. बरोबरशान भक्तीपणान ह्या रितीन वांटेली जावया. बापा क्रोसू तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सोगुट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवंतपण आमी परगडता. तुझ्या येण्याक सुमिया जेजू आमी अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडून अशी कालच तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फवकतली देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कुडर गसवतेल्या आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट करी तांकां तुजे स्थगती दंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरे देवाच्या माया संगती तिसपती बागेवं जुजे बागेवं धर्मदुतां बागेवं जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडुंदराची आजच्या मतीन दवरून सुमयेच्या उतराचेर अखंड बाबर्थ दवरून शिवोंक जाय अशी कृपे दिनी सुरेस्पर देवा लागची मागून सुमयेन सगलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेले आमचे दाव तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार दय करून जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्त चेणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुंजे आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी सगळी आमी दिंबी घालया हांगा पळया ही जावन सचिवंत देवाची शिडी आमी समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस आनी ह्या संवसारी आयिल्ली सुमयेच्या उतराचेर पाळो दिवन बरोवसो दवरून बाबर्थ दवरून आमची कामां करूंक आनी जै जोडूंक उलो दिता ती ही शिडीच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागे सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुजे कसोतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन मगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो जेजूचे मास उंड्या रुपी सेवंक आमकां साथ दिना आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो कर्ण घेवचे प्रयत्न करया अतरेक असो कुमगार आमी सेवया Bagmochi kere vorte Somia tuka seunche Durbolia kaळजान मोजा तुका स्वागत करचे राज तुझे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे पावो जाला म्हाका ते तुझे सवे रावचे सोमिया तुझे पातेता सदां तुझे मोर वस्ता शांतीन प्रीतीन
जीवन मोजे सदा जियेता. प्रार्थुया. देवा आमच्या भौमगाळ बापा, एका उण्यात आणि एका कालसेन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवय आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडून एका खातीर सुफळ कर. असो जावं आमचो संतोषय आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो भक्तिकानो तूं भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदान वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागतां. बोवा पुरपेचें संगीत दिवन मिसा कुम केल्ल्या भाव क्लिफी तुजो उपकार बावडतां. सदांच दिसपट्टी मिसा कुम करतात जॉयसन तशेंच भयण विल्मा तुमचोय मनपूर्वक उपकार बावडतां. हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून माध्यम मुखान तुमी पळयजय. देवाच्या उतराचेर पातळीन दवरून तुमचें जिवीत सरीजय म्हणल्या परत्या दिशेन वावर करता. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गांगुर्डे अविनाश गांगुर्डे कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडतां. मोगाच्या भावानो भयणीनो आमकां खंडीत देवाचें उतर सकत दिता बोळ दिता. ह्या उतराचेर भरवोसो दवरून जिवंक तुमकां आपण दिता आसतना तुमकां समेस्तां तुवें बरें करून म्हणटा. तुमी सदांच आमच्या खातीर मागतात, आमी तुमच्या खातीर मागतां. ह्या पुंतळाक तुमची मागणी तुमची तेसांवां केदाळा तुमी धाडून दिया. आमी खंडीत तुमच्या खातीर मागतल्या. तुमी फोनय करीत, फोन करूंक साध्य जायना तर थोडी फावटी फोनां काडूंक जायना तर तुमी वॉट्सॅपार तुमची मॅसेज करीत. खंडीत आमी तुमच्या खातीर निरंतर मागतां. तुमच्या मोगाची काणी कितेंय आसा तर आमच्या इस्कला बाबतींत कांय कुमक करून तुमकां उलो दिता. ह्या पुंतळ स्वरूपकार जावन फुलाची पाकळी दिवन आमच्या इस्कलाक कांय तरी आदार दिवंक तुमकां आपण दिता. तुमी दिल्ल्या दानांत कांय तरी भुरग्यांक शिकाप जोडूंक साध्य जातलें. अकावंट नंबर हांगासर डिस्प्ले करता. फुलाची पाकळी दिवन कुमक करूंक तुमकां आपण दिता. तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. सुमयाचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिंबी घालया आनी तकली बागोवया. साध्य जाल्ली दिंबी घाला नंतर उबी रावून तकली बागोवची. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गुणाची वाटेन सोम्या म्हाका सरय कोरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काडीसे मोगान तुज्या पेटय. कष्टांत वासना जा म्हजो आधार. पैन मोजे करताना दयेन म्हाका दुरा. सता वाट चलताना मोजे संगी राव. अनवारान पडताना सांबाळ म्हाका तुंद. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कोरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या भेटय. मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मोरया आशिर्वाद दिव आमकां. भगीन कृष्णाच्या गुरुवेन विरो आमकां आमचे देवा आमच्या स्पनांतरे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.